मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. दिवचल कुडचिरेचो रस्तो येरादारीक धोक्याचो. पावसा आदी केली ना नितळसाण. दोंगुल्ल्यो लागलेत कोसळपाक. जावं येतात अपघात. थळाव्यांचो भय. बेकारीचे बाबतीत गोंय देशात दुसऱ्या नंबरार. विधानसभेत आमदारांनी काढलो कीस. सरकार घडोवन हाडटले विविध उपक्रम. रोजगाराची दितले माहिती, सांगले मुख्यमंत्र्यान. कमी जाला वादळी वातावरण, पूण घालून घेतलो उटंगराचो पावस, सांगला हवामान विभागान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल ते कुडचिरे व्हाया वाठादेव रस्तो येरादारीक धोक्याचो जाला. बऱ्याचशा कारणांक लागून. एक तर अशीर रस्त्या कुशीक झाडां झोपां वाडल्यांत. रस्त्यार शेळ येयल्या. दोंगुल्ल्यो कोसळपाक लागल्यात. पावसा आदली कामां जाल्ली दिसनात. पालसणां कोसळ्ळी जाल्यार नक्कीच अपघात जावं येता. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचलच्यान कुडचेरा वचपी आमी सद्या वावटी म्हणटा त्या वाठारांत उबे आसा आनी हांगा खुबश्या जाग्यांचेर रस्तो खचलेलो आसा आनी सायडीक जी उबारी आसा थंयसर जी माती आसली ती बी लँडस्लायड जावन सकयल आयिल्ली आसा रस्त्याचेर. अशी झाडां आसात ती सामकी धोकादायक अशी जाल्ली आसा. तर हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणान येरादारी जाता. शॉर्टकट आसल्या कारणान खुबशे लोक हांगा जे केरी वचपी आसा ते बी लोक हांगांतल्यानूच वयतात आनी त्या खातीर हांगा जो रस्तो आसा तो सामको धोकादायक जाल्लो आसा. आतां थळाव्या लोकांनी म्हायती दिल्या प्रमाणे हांगा खुबशे एक्सिडेंटूय जाल्या. कित्याक सायडीक जी झाडां आसली ती कातरूंक नासली पूण ते खातीर जे सायडीक रस्तो सामको बुळबुळीत जाल्लो आसा तर ते स्लीप जावन खुबशे भुरगे पडटात. तांकां अंदाज तेजो येना त्या खातीर. कित्याक तर हांगा लायटी सारक्यो ना त्या खातीर काळ कसल्या कारणान हे एक्सिडेंट जाता. आनी जी लँडस्लायड जाता ती आतांच सारकी करपाक जाय, ना जाल्यार रस्त्यार जमा हे आयले माती जाल्यार रोड ब्लॉक जावपाची शक्यता आसा. आनी सामकी चटकी आसल्या कारणान थंयसर चिकलूय जावन आनीक एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. त्या खातीर जे पंचायत आसा सरवण कारापूर तशेंच कुडचिरा पंचायत लागता दोनी वटेन ज्यो दोनी पंचायती आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय की जे वाठार आसा तो सारको करपाक जाय आनी जे झाडां धोकादायक आसा ती मातशी कापपाक जाय. तशेंच आमदारूय आसा त्यांनी लक्ष दिवपाक जाय हांगा. तेन्नाच हांगा सारकें जातलें. कित्याक तर हो एक इंटरनल रोड आनी हेजेर आतां येरादारी वाडल्या त्या खातीर हो रस्तो सारको जावपाची सामकी गरज आसा. लोक हांगासर रातचे दिसाचे मोठी रहदारी जाल्ली आसा. ही आतां चड करून बिचेर ते बेळगांव वचपाचे लोक आसता. कारण हे जर अशें जर जायत जाल्यार लोकांक कितें कळना न्हू बाबा हो रोड खंय पावला, कसो पावला, कित्याक लागून पावलो. जाल्यार ते कितें तरी मंत्र्यांनी हेंचेर एक्शन घेवंक जाय. जावं डिपार्टमेंटान PWD घेवंक जाय. हेज्या पयलीं PWD मनीस धाडटाले कटींग करपाक. ते आयज कोण करूंक जायना. हांव हे स्वता आतां हँडल करता. कित्याक सांग लोकांचे म्हाका लज दिसना करपाक. कित्याक लोकांची सेवा केल्यार आमकां फायदो आसा. कारण हे जर असे फुडले लोक येवन आमची फकाणां करता कितें रे तूं रोड हे बेंटात गोवोरमेंटा कडेन जायना करपाक कित्याक जायना आमकां कळना कित्याक जायना. पूण हांव म्हाजी कितें तरी टायम पास म्हणून जावचें अशें म्हाका दिसता. हे खंय पडटा हे व्हांवती वाठादेव बिचोली आनी कुडचिरे थंयसर रस्त्याची माती कोसळटा पळय हय ती कोसळटा म्हटल्यार ती सबंद धडा जाता जी गेल्ली आसा. पावस चड जालो आमचे आतां बिचोली इतले एरियेन आजून मेरेन पावस जावंक नासलो. तो आतां खूब पावस जालो. हे पावसाक लागून हे जाता पण तरी जाण गोवोरमेंट हेजेर कितें तरी उपाय काडचो अशें म्हाका दिसता. हे आतां खूब म्हणजे 25-30 वर्सां जाली सायड आतां माती घातलेली आसा. पयलीं जुनी माती बऱ्यो माती केल्ली आसा. रोड जाता आनी कोसळटा दोशी सायडून. तर ते वाल कित्याक बांदिना. गोल्डन बारा कडेन थंयसर एक 2 चेडवां आतां पडलीं जाले 8 दीस जाले. ती कित्याक स्लीप जाता आनी पडटा. नेह्या भुरग्यांक कळना 2 मिटरा भितून गाडी चलोवंक जाय. भायर 1 मिटर चलय स्लीप जाता. हे झाडांची जी कत्तल जाली जाल्यार ती सुट्टली. हे सगळें बुळबुटीत जाल्लें आसा. पळय हेजेर मनीस सुद्दां चलोवंक शकना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पैबाळगी. पॅरा ऑलिंपिक असोसिएशन जो मेरेन रिकॉग्नायज जायना तो मेरेन सरकार एथलेटांक ग्रँट्स दिवपाक शकना. पूण खेळगड्यांक सरकार नक्कीच सपोर्ट दितलें. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सभाघराक उतर दिलां. गोंयच्या खेळगड्यां खातीर फकत कॅम्प करूंक कोताक येवचें ना. पॅरा ऑलिंपिकात वाडटो आलेख दवरतले जाल्यार सरकारान तांकां डेडिकेटेड ट्रेनर दिवचे पडटले. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान पॅरा ऑलिंपिकाचो विशय काडून गोंयकारांची गरज अधोरेखीत केली.
पॅरिसात जावपी 2024च्या पॅरा ऑलिम्पिकात गोयच्या एथलेटांक घसघशीत यश मेळचे ह्या हेतान सरकारान कसली पावलां उबारल्यात, एथलेटांक प्रोफेशनली ट्रेन करपाक कसलो सपोर्ट दिला, असे प्रश्नही केदार नायकान विचारले. फक्त ट्रेनिंग कॅम्प्स करून म्हाका दिसता सफिशियंट जावचें ना. आमचे जे स्पेशल चायल्ड आसा आनी आमचे जे भाव आसा गेल्या फावटी तेंच्यांनी वेन दे पार्टिसिपेटेड इन बर्लिन स्पेशल ऑलिम्पिक्स, India team won approximately 202 medals, including 76 gold, 75 silver, 51 bronze. Approximately 23 medals were won by Amche Goa State. If we can win 202 medals for Special Olympics, आम्ही जर टार्गेट ह्या वाटी केले आणि बरी ट्रेनिंग तांकां दिली, एक स्पेशल ट्रेनर, डेडिकेटेड ट्रेनर जर आमी तांकां दिले जाल्यार म्हाका दिसता 2002ची जी टॅली आसा आनी गोंयान 23 आमी जे मेडल्स जिखल्या हेजे डबल करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमची स्किमा प्रमाणे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो करपाक जाय त्यो आमी करता. बट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आणि सभागृहाच्या नजरे खातीर हांव हाडपाक सोदतां, पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा पॅरा आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हणूया किंवा नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशिप्स म्हणूया, ह्या सगळ्यांक आमी जसो आधार जो स्किमीच्या भायर सुद्दां वचून आमी तांकां आधार केल्लो आसात, तेजे पलीकडेन जो तुवें मुद्दो मांडिल्लो आसा तेजे खातीर आमी जी आमची तयारी आसपाक जाय ती आमी करतले. आनी एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की पॅरा ऑलिम्पीक एसोसिएशन जो पर्यंत रेकग्निशन जायना तो पर्यंत आमकां तांकां ग्रँट्सूय दिवपाक मेळना. पूण डेफिनेटली ते फायनल स्टेजीर आसा, आमी ते करतले आनी तांकां जो ग्रँट्स कितें मेळपाक जाय तांकां ती फॅसिलिटी जी कितें मेळपाक जाय ती मेळपाची आमी हें दिता. Whether any special funds has been allocated to the training of the athletes for the Paris Olympics, Paralympics 2024. म्हाका दिसता स्पीकर सर गरज आसा, म्हाका रिप्लाय आसा की स्पेशल फंड काय एलोकेट केलेले ना म्हणून, पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर गरज आसा. 4 वर्सांनी एकदां ऑलिम्पिक्स येता आनी लास्ट टायम जे आमी मेडल जिखल्या भुरग्यांच्या मदीं उत्साह आसा, हँडिकॅप्ड आमचे भाव आसा तेंच्या मदीं उत्साह आसा आनी म्हाका दिसता एका स्पेशल फंडाची गरज आसतली. आनी जर वो केलो जाल्यार आमकां ती मेडल जी टॅली आसा मेडलाची ही आमकां वयर व्हरपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. स्पीकर सर तशें प्रपोजल जर असले जाल्यार आमी कन्सिडर करपाची आमची तयारी आसा. कारण हे जे पॅरा एथलीट्स जे आसात ते आमचे पॅरा एथलीट्स जावन आसात आनी तांचे खातीर ज्यो काही गोष्टी करणे शक्य आसा त्यो आमी करून घेतले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, विन्सेंट रोझारियो, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. देशांतलें दुसरें सगळ्यांत चड बेकार राज्य म्हटल्यार गोंय. बेकारेचे बाबतींत खर पावलां उबारप काळाची गरज. अर्थीक येणावळ आसून लेगीत गोंयांत बेरोजगारी वाडल्या. बेकारेचो विशय विधानसभेत बरोच गाजलो. पळयात. Attention of the House is drawn to the state of unemployment in Goa, especially the youth, despite the claims of economic growth and development. Moreover, lack of guidance and support from government has the youth feeling helpless and disillusioned. The steps to government to give necessary access to resources and support to the youth to succeed. The Model Career Center has organized job fair and placement drive to bridge the gap between job seekers and employers. In addition, career counseling, career guidance program, soft skill training sessions on civil service competitive exams, banking exams preparation, and entrepreneurship orientation programs have been organized in order to enhance the skills of job seekers as per market requirement. Therefore, the endeavor of the government is to connect all the job seekers, career aspirants across Goa with the relevant career and employment opportunities according to their skills, aptitude, qualification and interests, thus bringing talent closer to opportunities. The department is exploring for the state amendment of the Central Act. Self-employment create karung jata. Will you consider this as a self-employment business so that a Goan boy or a girl can become a big contractor after learning this, after getting your certificate?
हांव म्हणटा स्कील एम्प्लॉयमेंट स्कील डेव्हलपमेंट आहा, पूण ना तशें. हांव जें उलयता तशें ना. ते तुज्या डिपार्टमेंटान करूंक शकता काय तूं? हें ना, एम्प्लॉयमेंट जें आहा, एम्प्लॉयमेंट म्हणजे भुरग्यां अनएम्प्लॉयड उरत आहा. आमी हांगा डिस्कशन हेच्या पयलूय खुबशीं केल्लीं आसा, आतांय करता, फुडेंय करीत उरतले. पण आयज खंय ना खंय आमी समज लक्षांत घेयना की ह्या तरणाट्यांक आयज आमची गरज आसा. मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय, सीएमान लक्षांत घेवपाक जाय की हांकां गरज आसा. समज आमी हें लक्षांत घेवन एक प्रायोरिटीचेर एक कायदो हाडलो आनी कायदे हाडला ते पालन करून खंय ना खंय हांकां स्ट्रिक्ट हे जितले इंडस्ट्री आसा तांकां स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट जावं ते हॉटेल इंडस्ट्री आसा तांकां स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाक जाय की आमच्या भुरग्यांक घेवपाक जाय म्हटल्यार घेवपाक जाय. आज म्हाका दिसता वी हॅव टू लूक एट अ होलिस्टीक एंगल, giving them the benefits in such a way that our local people are employed. Today, if you go to see, you find in Verna industrial estate, such a big industrial estate, so many companies are working. But if you go to see how many such Goans are working there and how long they are working there and what type how they are working, I think we have to look into this angle, sit with Honorable CM, find some solutions to take them on Indian hotel industry. Today, Michael Bab is there. In his constituency, so many hotels are there. So what I am saying, even the hotel industry, people study, and the hotel industry do not take people because they took the experience and they go on the ship. But then if we incentivize them, give them something, we can work out on solution. How is the Goa government serious? If you all are serious, what are the ways, where are the avenues, whether employment generated across the state, don't tell me through IPB, so much is lying idle. It is not happened. What are the other avenues that they are looking at? I agree that Sagla Sarkari Nokri government jobs cannot be given. But what have you done in the private sector? Because if you look at whatever job fairs, the way, it is only looking like an event. Nothing else more than an event. So, very, very seriously, gen data to koha. For instance, you said that about 1,16,000 people were unemployed. That applied to the online portal. I had asked you yesterday whether the 1,16,000 what data we have, what is their future now? This is what you had given me last day, the reply. If we are serious and give us a time bound thing, Padanka label mela, second highest unemployed state in the country, what are the things they are doing to improvise the position? And how many were placed, jobs were placed? Yesterday I had given everything. Total out of these, whatever the placement and job fairs, we managed to get around 2,000 jobs. आम्ही आमच्या स्वयंपूर्ण गोवा प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्याच्या अंतर्गत करियर गायडन्स प्रोग्राम घेवपाक सुरवात केल्या. फाटले 2 करियर गायडन्स जे आसा पळय हांव पर्सनली डायरेक्ट भुरग्यां वांगडा उलयला. ताजे उपरांत आमचे एक्सपर्ट म्हणजे शेनवारचे जे आसा न्ही, वॉट नेक्स्ट आफ्टर 10th आनी वॉट आफ्टर 12th आनी वॉट आफ्टर ग्रॅज्युएशन ह्या प्रोग्रामाचेर आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन म्हणजे तांकां करियर गायडन्स मार्गदर्शन करपा खातीर तूं म्हणटा तशें तेंच्यांनी कितें करचें, कसले प्रोग्राम घेवचे हाजेरूय आमी इन डिटेलान जे आसा पळय न्हू हें डिस्कस केलां, उलयलां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचें कळलां. म्हापशां बोडगेश्वरा कडेन पुलीस गस्तेत टॅक्सीवाल्यांनी आंदोलन केलें. मोपा विमानतळ लिंक रोड, गोवा मायल्स ॲप आधारित टॅक्सी, स्पीड गव्हर्नर, पार्किंग शुल्क आदी विशयांचेर सरकारान उपाय काडचो तांणी मागला. GMR कंपनीन दादेगिरी चलयले असो आरोपय तेंच्यांनी केला. पळयात खोबळयल्ल्या टॅक्सीकारांचे म्हणणे. जो मांद्रेचो आमदार आहा पळय तेणी डायरेक्ट कितें सांगलें जाणा, एक्चुअली कितें जालां जाणा मरे, नितीन गडकरीन डायरेक्ट स्टेटमेंट दिला की 900 करोड आपणान दिल्या म्हणून रस्तो बांदपाक. त्याच्या बापायचे ते मांद्रेचो जो आमदार आहा पळय तेणी कितें सांगलें, योग्य आसा तेजी प्रॉफिट सायडाक 10-20 रुपया टोल लायलो म्हणून. मांद्रेचे मिडिया बंद कर आनी डायरेक्ट मीडिया बंद कर, मीडिया बंद कर. ते तू सांगू नाका व्हिडिओ बंद कर म्हणून, हा पयलीच सांगता. न्हू म्हाका एक सांग, कितें आमी जेन्ना टॅक्स भरता पळय, कितें आमी जेन्ना टॅक्स भरता हांगा, कितें आयक तर म्हाजें आयक तरी आमी जेन्ना टॅक्स भरता पळय कितें तेन्नाच तांकां तो पयसो पावता.
तू तेका उगी कित्याक करता रे? तू रिपोर्टर मरे बंटी, तेका उलोवनी मरे. तू तेका कित्याक सांगता उलोव नाका म्हणून? आणि ते आता मोबाईल एअरपोर्टा दिवशी सांगतालो पळय हांव, 50 ते 200 केले तेणी, पयलीं 50 दवरले. खंयच्या कायद्यान दवरले? खंयच्या कायद्यान तेणी 50 दवरले ते काय खबर ना. 200 रुपयाचे वाडयलेले आहा पळय मोबाईल एअरपोर्ट तेंचे GMR डायरेक्टली, ते खंयच्या कायद्यान वाडयले ते कोणाक काय खबर ना. जर ते 200चे 80 करूंक शकता जाल्यार परत 200 हाडलेले तेजे 50 करूंक शकता ते पिकअप पॉयंटार. हे तांकां जाय ते रूल केलेलो आहा थंय. कित्याक लोकल सगळे उगी रावतात, टॅक्सीकार सगळे ओग्गी आहा. टॅक्सीकार अजून रस्त्यार येवंक ना म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम जाल्लेले आहा. आतां सध्या असेंब्ली चालू आहा, थंय जर आमचो विशय हो पावोंक जाय न्हू, खंय तरी आमकां बरें ते आझाद मैदानार वयच्या पयलीं आमकां खंय तरी रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक जेव पर्यंत तूं रस्त्यार येना पळय तेव पर्यंत तुका खंयच न्याय मेळना. हे मात सगळ्याक सिद्ध जाल्लेलें आहा. 24 वरां गाडी चलयता, दिसात एक भाडें लागता आमकां, ते लागना आमकां. दोन दीस भाडें नासता. एका भाड्या खातीर आमी 24 वरां रावता. तुमकां सर म्हटल्यार हॉलिडे आसा, आमकां हॉलिडे ना. आमी 24 वरां काम करता. जाल्यार आमचें तुमी चिंता, आमच्या भुरग्यांचें चिंता. आमी इन्स्टॉलमेंट कशें भरता, घर कशें चलयता, भुरग्यांचें एज्युकेशन कशें करता, सर तुमी चलया. आनी 5,000 आमचे तकले मारता तुमी कित्या खातीर? हे गव्हर्मेंटचे लिगल आहा दाखया म्हटलें. मोदी सांगलें तुमकां, गव्हर्मेंटान सांगलें, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दाखया आमकां लिगली तुमच्या पार्लिमेंटात कितें सँक्शन जालें पेपर दाखया, हांव भरता. लिगली दाखया. जशें आमी टॅक्स भरता, इन्शुरन्स भरता आनी सगळे फॉर्मेलिटी करता, तशें तुमचें कितें आहा मिटराचें दाखया आमकां. 8 कोटीचे उलयता पळय टॅक्स मेवळे हे मेवळे म्हणून, ती आतां कंपनी पे करतलीच न्हू. आमी इंडिविज्युअलांक आमकां लागना. आनी आमकां टॅक्स रिजम्पशन आसता, कित्याक आमकां बायल आसा जावं भुरगीं आसा जाल्यार आमकां ती सुटा. मात हे कशें मिसगायड करून जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा पळय आमकां टॅक्सी प्रत्येक टॅक्सीवाल्यांक नांवां दवरता तो माफिया गॉन्स. आतां एक GMRचेच पळया तुमी, तो लिगली दादागिरी करून आमकां हॅरेसमेंट चालू आसा. एके वाटेन RTO आमकां फायन दिता, एके वाटेन जेन्ना तूं वयताय हितून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तेन्ना थंयसर ते कंप्युटर हालता, कांयच तेंचें चलना, स्टक जाता. म्हणल्यार तेंचे कडेन सिस्टम ना. आमकां तालांव पडलो जाल्यार ते काणकोण धाडटा, मडगांव धाडटा. थंय वचून तालांव भरपाक गेले जाल्यार थंयसर सगळें स्लिपरी जाला. मडगांव विजय सरदेसायच्या कुशीकूच आहा ते मडगांव हें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना. ते म्हाका दिसता ते 8 करोड बीन मेळटा पळय ते थंय घालपाची गरज आहा. मारलोच पण वर्साक आमी 5,000 भरता हें करपाक, रिन्यू करपाक. ते कित्या खातीर? ते फाल्यांच्यान बंद जावंक जाय. हे सगळ्यांक मंजूर आहा बाबा? ते आमच्या फाल्यांच्यान बंद कॅन्सल जावंक जाय नाल्यार आमी फुडली स्टेप घेतले. आमी जे मोहीन गुदिनीचे पळय स्टेटमेंट आसलो तो कंडेम करपाक आमच्या भावांनी हे सगळें सांगलेलें आहा. आनी दुसरी गजाल आसली GMRची जी दादागिरी चल्ला, GMR हो एग्रिगेटराक प्रमोट करपाक लागून ते आमचे गल्ली फीज जावं फायन टोल सगळे करतात. सो आमी ताका ओपोज करतले. सपोज टोल जायत आनी आमच्या भावान सांगला तर टोल जाल्यार आमी ताका स्ट्रीक ओपोज करतले. आमी गाडी व्हरून टोलाचेर लायतले. आनी जे आयज कशें आज एसेंब्लीन टॅक्सीचेर उलोवप, ट्रान्सपोर्टाचेर उलोवप आसतलें. सो आयज मिटींग घेवपाक कारण मेन की एसेंब्लीन आयज 40 आमदार आहा आनी 40 आमदारांनी आज खंयसर टॅक्सीकारांचे जो नीज गोंयकारांच्या हातीन धंदो उरला तांकां सपोर्ट करपाचो आनी आमचो इश्यू रिसॉल्व करपाचो. सॉरी पिकअप करता 200 रुपया घेता. आता ते 200 हांगासर 50 रुपया घेता. पण आमकां जाय न्हू थंय 50 रुपया घेवपाक आमकां 200 जाय ते पयलीं सांग. 50 पळय नासले जाल्यार आमी करया, पण 50 रुपया करून म्हणून आमच्या भावांनी ताका सांगलेलें पयलीं. दाबोली 200 घेता. दाबोली एअरपोर्टार 200 व्हडले गाडयेक व्हडले ना रे पळय पयलीं सगळें मिक्स करनाका. विशय मिक्स करनाका प्लीज. विशय टॅक्सीचो आसा. विशय टॅक्सीचो आसा. जे 200 रुपया घेता पळय ते आमकां 50 केल्यार चलता. आतां येस आनी कंटिन्यू ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो स्टेटमेंट करता न्हू, तो गोंयकार 18,000 टॅक्सीक लावन 500 कोटी 500 क्रोर्स मायंड कर 500 क्रोर्स लॉस जाला म्हण. कित्याक लॉस जाला? आतां आयज आमचे हाय एंड व्हेकल्स आहा भुरग्यां कडेन. क्रिस्टा आहा, कार्नोवाल आहा, हायक्रॉस आहा, अर्टिगाज आहा. आमी GST पे करून आमी गाडयो हाडटा. हेका आमचे फिटनेस पासिंग, मिटर मेट्रोलॉजी, मागीर मिटर पासिंग, मिटर रोड टॅक्स, पॅसेंजर टॅक्स, मागीर वेट्स एंड मेजर, मागीर GPS ट्रॅकर रिन्युअल प्लस गाडीचे सगळे ऑल टॅक्सीज आमी इतले आमी पे करता. आयज 1% गोवा माणसा कडेन हाय एंड व्हेकल्स ना. सो कशें गव्हर्मेंट लॉस जाता पयशे गेले खंय गव्हर्मेंटा कडेन?
आमचो ते एअरपोर्टाचेर कायदे दुसरे आनी हेचेर पेडण्याच्या एअरपोर्टाचेर कायदे दुसरे कित्याक लोकांक हांव गोंयकारांक विचारता थंय आमकां 50 रुपया घेता न्हू तितलेच 50 रुपया थंय जावंक जाय 5 मिनटाक ते सुबेज जावंक जायना सुबेज एक पयसो दिवचे ना आमी गोंयकार कित्याक गोंयान आहा ते आतां गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा तर ते प्रायवेट जर एअरपोर्ट म्हणटा जाल्यार आमचो गव्हर्मेंटूय ताका प्रायवेट चलोवंक दिवपाचो न्हू जे म्हळ्यार आमचो सीएमाक जे करपाचें आनी गोंय गव्हर्मेंट ताका चलोवंक दिवपाचें कळ्ळें तुका मोहीन गुजरात कितें म्हणटा की बाबा एक भाड्या मारून म्हणटा आमी न्हिदता म्हणटा कळ्ळें तुका न्हू आमी म्हणटा तापती खेळटा हो येयला हेणे आमकां केन्ना इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांक एक टेबलार घेवन हो केन्ना बसला कितें देवान तोंड दिलेलें काय उलोवंक जायना तशें कळ्ळें तुका न्हू आनी मेन थिंग गजाली कितें आहा ही एप बेस हिंगा गोंयांत चलची ना कित्याक गोवा आमचें स्मॉल आनी कितें आहा लोकल जे कोण गोंयकार आहा पळय आमचे लोकल कोण हिंगा कितें आहा आपले स्वता कितें आहा पळय ट्रॅव्हलिंगाक कामाक वचूंक किंवा कितें कामाक वचूंक जाय सगळे आपले गाडयो यूज करता सो कितें आहा हिंगा लोकल कोण गाडी आपले यूज करना आनी कितें बॉम्बे भशेन हिंगा पॉप्युलेशन ना गोवा आमचें पॉप्युलेशन आहा फक्त 15 lakhs to 20 lakhs पॉप्युलेशन आहा सो हिंगा हे विजिबल ना गोवा म्हणजे एप बेस आहा पळय ती गोंयान विजिबल ना की म्हाजो फूल सपोर्ट या टॅक्सीवाल्यांक आसतलो कारण कितें पळय जेन्ना हांगा इव्हेंट कितें जरी इव्हेंट आसता हे लोक महाराष्ट्राचे टॅक्सी कर्नाटकाचे टॅक्सी हांगा हाडून दवरता मिटर तुमी 11,000 घातलो ह्या टॅक्सीवाल्यांक तुमी 11,000 मिटर घेतलो कोण आज पर्यंत तो वापरता कितल्या हजारांनी टॅक्सी आसा त्यो कितलो पयसो जालो हो व्हडलो एक स्कॅम म्हणून हेच्या पयलीं आमी सांगलेले व्हडलो स्कॅम आनी तो वर्साच्या वर्सा रिन्यू कंपल्सरी आहा जो पर्यंत तूं रिन्यूवल करना तूं गाडी खंय घेवन भोंवपाक जायना तूं नवी टॅक्सी घाता जाल्यार तुवें तो मिटर बसोवपाकूच जाय अरे तुमची अन्नादून दी म्हाका जर नाका हांव जे कोणाक टॅक्सीन घेवन भोंवतले तेकाय तो नाका जाल्यार हो सरकार हे मिटर बसून दाखयले कितें आमी प्रत्येक फावटी सांगत आसता की हो माविन गुदिनो पळय आसा ते आमकां खरें म्हणजे जाल्यार लोकांक पळय तो करता हॅरेसमेंट सामको बरो न्ही दाबोलीचे जाल्यार दाबोलीचे ताणें सगळी वाट लावंक दवरल्या टॅक्सीन जर भाडें घेवन भायर येता जाल्यार थंय एक एजंट दवरला तेणें अमित शहाचो चेड्याचो एजंट दवरला टॅक्सीसून लोकांक भायर घेवन वयता म्हणून 50 रुपया 200 रुपया ते वसूल करता खंयच्या कायद्या खाली तुमी करता हे सगळे तुमकां गोंयांत लागता कितें आतां ते म्हाज्या एका भावान सांगलें गोंया हे इल्लेशें म्हणून हे इल्लेशें गोंयान तुमी शोशण करता न्ही तेणें एकट्यान कीड म्हटली माविन गुदिना तो कीड न्हू जळो रक्त पिवपी जळो तो असलो जळो की शोशण करता रक्ताचे गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकार परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव विसवप्रांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो युनायटेड क्लब उंजिमान टाय ब्रेकरा वरवीं बांदोळ स्पोर्ट्स क्लबाक 4-2 अशा गोल फरकान हारयलो कुट्टरीच्या सेंट अलेक्स चर्च खेळामळार ही फुटबॉल सर्त जाली दोनूय पंगडां मदीं अटीतटीची लढत जाली टाय ब्रेकरा वरवीं युनायटेड क्लब उंजिरिमान जैत मेळोवन पयले कॅनिजा पिक्सेटो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली आक्षे स्पोर्ट्स क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली पळयात गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार मनीषा जाधव आनी संगीता ओली वादळी वातावरण उणें जाला उटंगराचो पावस सोडल्यार हवामान चडशें नितळ आसतलें हवामान विभागान सांगलां आता पावसाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान तापमानात वाड जावपाची चिन्हां दिसपाक लागल्यात बिरेस्तारा चडशा वाठारांनी सुमार 30 आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जावपाची शक्यताय आसा दिसभर वादळी वाऱ्याची अपेक्षा आसा
शुक्रारा मेरेन ऑरेंज अलर्ट. 26 तारीख मेरेन उटंगराचो पावस. वादळी वाऱ्याचो अदमास. बिरेस्तारचे तापमान 30 आणि 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांनी 24 तारीख मेरेन दर्यादेगेर वचपाचें टाळचें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.